राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातल्यान तयार जाल्लो जनसंघ आनी ताचें रुपांतर 70च्या दशकात भारतीय जनता पार्टीत जालें. संघाच्या मुशींतल्यान तयार जाल्ल्या फुडाऱ्यांनी संघाच्या आदेशान बीजेपीत येवन काम करप अशी तांची पद्दत. मात सद्याची बीजेपीची परिस्थिती वेगळे दिशेन पावल्या. गोंयचे विधानसभेत हे पार्टीक खातें उगडपाक 1994 मेरेन वाट पळोवची पडली. तेन्ना गोंयांत बीजेपीचे 4 आमदार आयिल्ले. मनोहर पर्रीकार, दिगंबर कामत, नरहरी हळदणकार आनी श्रीपाद नाईक. चौगूय RSSच्या मुशींतल्यान तयार जाल्ले फुडारी. वर्स 1999त बीजेपी आनी घट जाली. 4 आमदारां वयल्यान 10 आमदारांचेर पावली. सध्या 13 आमदार घेवन सरकार केलां. तेन्ना 10च आमदार येवन पसून काँग्रेसींतल्यान सार्दिनाचे गोवन्स पीपल्स काँग्रेस पार्टीक फोडून सरकार केल्लें. तेन्ना त्या 10 आमदारां मदीं 7 RSS जाल्यार 3 बिगर RSS आमदार आशिल्ले. पर्रीकार मुख्यमंत्री जालो आनी विधानसभा विसर्जीत करून 2002 वर्सा वेंचणुकेक गेले. तेन्ना भाजपान 10 वयल्यान 18 आमदारां मेरेन मजल मारली आनी RSSंतल्यान तयार जाल्ल्या आमदारांचो आंकडो 7 वयल्यान 10चेर पावलो. ते वेंचणुकेंत पयलेच फावट फ्रांसीस डिसोजा हो क्रिस्तांव आमदार भाजपाचे टिकेटीचेर वेंचून आयलो. त्या 18 आमदारां मदीं 10 RSS, 7 नॉन RSS आनी 1 क्रिस्तांव आमदार आसलो. उपरांत मदीं बीजेपी सरकार उडोवन काँग्रेस सत्तेर आयली आनी 5 मतदारसंघांनी पोटवेंचणुक्योय जाल्यो. त्या उपरांत जाली 2007ची वेंचणूक. तातूंत बीजेपीचे 14 आमदार आयले. 5 RSS, 8 बिगर RSS आनी 1 मायनॉरिटी आमदार आशिल्लो. 2012त भाजपा 21 आमदारांची सिंपल मॅजॉरिटी घेवन सत्तेर आयलो. त्या 21त RSSंतले फक्त 5 आमदार. नव्यानूच RSSंत आयिल्लो 1, बिगर RSS 9 जाल्यार 6 मायनॉरिटी आमदार आशिल्ले, जांचो संघा कडेन कसलोच संबंद ना. 2017चे वेंचणुकेंत तर समीकरणांच बदल्लीं आनी बीजेपीच्या आमदाराचें स्टॅटिस्टिक्सूय हाल्लें. वेंचून आयिल्ल्या वट्ट 13 आमदारां मदीं मुळा सावन संघाच्या मुशींतल्यान घडिल्लो म्हणपा सारको असो एक्कूय RSS आमदार ना. 2 नवोदीत संघवाले आमदार आसात तितले. 4 बिगर RSS जाल्यार 7 मायनॉरिटी आमदार आसात. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार 6 म्हयन्यां भितर पोटवेंचणुकेंत रावतलो. तो वेंचून आयलो जाल्यार 2017तले विधानसभेत एका तेंपावयलो संघाचो म्हणपा सारको पयलो आनी एकमेव आमदार आसतलो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.